गोंयांत कोणी येवचें आनी सुशेगाद रावचें, मागीर ते आतंकवादी आसल्यारूय जाता. असोच एक मनीस दिल्लीच्यान गोंयांत येवन गोंयांत रावतालो. इतलेंच न्ही, जाल्यार राजधानी पणजेंत तो धंदोय करतालो. इतलें आसुनूय गोंय सरकाराच्या संबंदीत सरकारी यंत्रणेक, पुलीस आनी CID विभागाक सुद्दां ताचे बद्दल कसलीच म्हायती ना. गोंय सरकाराची सरकारी यंत्रणा कितली निश्काळजीपणान वागतात हें कोवीड दुयेंताक लागून उक्ताडार आयलां. पणजेंत धंदो करपी धंदेकाराक कोवीड दुयेंत जाल्ल्याचें भलायकी खात्याक कळटकीच पुलीस आनी भलायकी खातें ताका सोदपाक लागलें. ताका कोवीड दुयेंत जाल्ल्याचो संदेशूय ताच्या मोबायलाचेर धाडिल्लो. ताका मेळटकीच ताणें दुकानावेल्यान पुज्जे काडले खंय. गोंय पुलीस आनी भलायकी खात्याचे अधिकारी मात ताका आजून सोदतात. कोणाक ताची म्हायती आसल्यार कळोवचें अशी विनवणी भलायकी खात्याची सचिवान लोकांक केल्या. We don't know who this person is. If someone knows this person, please come forward and inform us, because we are trying to find out this person. The information that we have, as I shared with you, is that he is an officially missing person as per police records. Now the police records of the entire country are linked with each other as per the National the Bureau of Police's records. It's a completely computerized system. So when our SP North's office tried to find out, this is a record that they have got, and they are still, of course, trying to follow those links. So that way it becomes difficult for us to then say anything about that person's authenticity. If anyone knows anything about this person, please come forward and inform us. In fact, it will help us. कोविड जाल्ल्या दुयेंती बद्दल भलायकी खातें आजून काळखान आसा. ताचे बद्दल कसलीच म्हायती ना खंय. तो दिल्लींतल्यान पुज्ज्यो काडून रेल्वेंतल्यान गोंयांत आयला आनी तो पणजेंत धंदो करतालो त्या दुकानाचो पत्तो. इतलीच म्हायती गोंय सरकाराच्या सुरक्षा यंत्रणे कडेन आसा. अशी माहिती भलायकी खात्याच्या सचिवान पत्रकारांनी पणजेंतल्या कोविड दुयेंती बद्दल विचारले तेन्ना दिल्या. You spoke about contact tracing. Yes. What happens if a person who has a message, who has got a message that is found to be positive, and suddenly he disappears, like it has happened in Panjim? Just now the mayor has called up a press conference. Yes. So what happens after that? Because it would be difficult for you. Yes. Now see, we assume that a person gives us authentic information. As I've shared with you in the past also, they give us a self-declaration form in which we have quoted all the legal provisions that bind them down to give us the true address, the true identity and all of that. Despite this, you are right that there is one case which was found positive. Now, the Panjim link is not ascertained in that particular case. I will tell you why. Because that person has given a very vague address. He has given a very, very vague address, and when we have inquired into it, we have not found the address to be a valid address. Parallelly, because we had activated the police chain and they did the call location, the location of your SIM card, what is that called? Call tracing. That has been done, and they have got to know that in Delhi police, there is a record that this person is officially a missing person as per Delhi police records. So we can assume that this person is actually a resident of Delhi. He is a missing person, and if you ask me how he has landed up here in Goa, I too don't have an answer as of now. So the administration and the police since yesterday have been trying to sort and trace back all the links, and that is how we got to know this information. So the source of his infection is unclear. We don't even know who this person is. Only we get the person, can we inquire with the person, where all have you been, where have you travelled from. But this much I can tell you, that it is a link to Delhi. There is a link to Delhi. And by the way, this person, naturally we have the self-declaration form. He has said that he has arrived here on a train from Delhi. That is the second link there. So he is naturally established to be a person who has entered into Goa from outside. When was this, in which lot was this guy tested? In which lot? Sorry, I Was can't it yesterday? We got his results yesterday, sometime during the day. And then since that time, both collector as well as SP have been trying to find out. ताच्या मुखार पणजे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे कारनामे. पणजे महापालिकेन धंदो करपी मनशा बद्दल कसलीच म्हायती पालिकेत ना खंय. कसलोय परवानो घेतलो जाल्यार संबंदीत कार्यालयान संबंदीत मनशाक ताची प्रमाणपत्रां दिवची पडटात. मात दिल्लीच्यान आयिल्ल्या मनशा कडेन कसलीच कागदां वा प्रमाणपत्रां घेयनासतना पालिकेन परवानो दिलो काय कितें? पळयात पणजे महापालिकेचो महापौर कितें म्हणटा तो. आमी आयकलें त्या कोतान जे कोण बार आसा पळय हे दोग जाणां कोण पार्टनरान चलयताले, दोगी जाण भायले, गोंयकार न्ही.
आनी कळ्ळा ते म्हायती प्रमाणे तो हांगा नाशिल्लो. आतां तो आतांच आयला आनी ताणें म्हाका दिसता ते टेस्टींग बी करून तेंचे ते सॅप बी घेतलेले आसतले. आनी तो 2-4 दीस जाले खंय ताका मार्केटान तो बार उक्ते केल्ले हें कळ्ळ्या बरोबर आमी ते डिसिजन घेतलो. समज ते बार बंदूच आसलें आनी तो भायल्या बार समज येवंकूच नाशिल्लो जाल्यार आमकां हें डिसिजन घेवपाची गरज नासली. ताका खूब जाणांनी पळयला थंय बसल्लो आमकां फोटो आयल्या उपरांत आमच्या मार्केटान फोटो धाडले. 2-3 जाणां कडेन क्रॉस हें केलें हांवें पळयलें होच काय म्हणून तो. ते म्हणलें हय होच तो. एकाच आमी 4 दीस पयलीं खुर्ची घालून बसलो आनी ताणें म्हणलें आपल्या तावेन लीक करता सांगलेलें म्हणून आपूण भितरलें म्हणून ताणें ते बार ओपनूय केल्ले. ओपन केल्ले म्हणटा बार कोण तरी भितर कित्याक बार त्या तावेनान वचपाक आनी भायर सरपाक वेळ लागना. रेगुलर कस्टमर ते गेलेच आसतले आनी केल्ले म्हणून म्हाका म्हायती मेळ्ळा. म्हणून हांवें ते आतां आमी डिसिजन घेतलें अशें. पूण आतां कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेसिंग आतां ते पुलिशेचें काम न्ही. तेजो मोबायल बंद आसा ते आतां पुलीस ताका सोदता. कालच्यान पुलीस सोदता एका PI कडेन फोन केला. PI म्हणला आमी सोदता सगळे जाण सोदता. तेजे म्हणल्यार ताणें एड्रेसीच दिल्लो तो मार्केटांतलो आनीक म्हणल्यार ताणें एड्रेस कांय दिवना. ताणें एड्रेसीच दिल्लो तो मार्केटांतलो आनीक म्हणल्यार ताणें एड्रेस कांय दिवना. ताणें एड्रेसीच दिल्लो तो मार्केटांतलो आनीक म्हणल्यार ताणें एड्रेस कांय दिवना. आमच्यो सरकारी यंत्रणा तातूंत पुलीस, CID विभाग, हेर संबंदीत सरकारी यंत्रणा आसूं नाजाल्यार महापालिका आसूं, पणजेंत घडिल्लो प्रकार पळयल्यार कितली जबाबदारीन वागतात हाचो अदमास येता. दिल्लीच्यान पुज्यो काडिल्ल्या मनशा बद्दल हांचे कडेन कसलीच म्हायती ना म्हळ्यार अजापूच. असल्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या तशेंच प्रतिनिधींच्या हातांत गोंय सुरक्षीत आसा काय?